सेजवाल्यांक 256 कोटी रुपया कित्याक फारीक करता? प्रकरण भायल्या भायर मिटोवपाक काँग्रेसीचो विरोध. जाणटेल्यांनी राजकारणांतल्यान संन्यास घेवचो, नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायाचो सल्लो. विधानसभेत केलें बेजबाबदार विधान, माजी मुख्यमंत्री जाला टिकेचो धनी. हरवळेचे न्हंयक अचकीत धवेधवें उदक, पिसुर्लेच्या कारखान्याचेर रसायन सोडिल्ल्याचो दुबाव. आता खबरो विस्तारान पळोवया. सर्वोच्च न्यायालयांत केस चालू आसा, पूण गोंय सरकार निमणो निर्णय घेवन मेकळें. खासा अर्थीक विभागवाल्यांक सुमार 256 कोटी रुपया फारीक करपाचें थारायलां. तातूंत 123 कोटी रुपयांचें व्याज आसा. हो महाघोटाळो अशें म्हणत काँग्रेसीन सरकाराचेर टिका केल्या. SEZचे जे मॅटर सुप्रीम कोर्टान आशिल्लें, थंय ते सगळे जे पिटिशनर्स आशिल्ले 7 वेगवेगळ्यो कंपनी हांकां आयकल्या प्रमाणे जवळ जवळ 256 कोटी तांकां पेमेंट करपाचें ह्या कॅबिनेटान ठरयलां. तातूंत 123 कोटी हे प्रिंसिपल अमावंट जो तांणी सरकाराक डेपोजीट केल्लो, आनीक 133 कोटी जवळ जवळ इंट्रस्ट वीच इज अरावंड 9%. पेईंग दीस अमावंट टू दीस कंपनीज इज अ बिग स्कॅम. जेन्ना सुप्रीम कोर्टार एक फायनल स्टेजीर आसा आनी कदाचित तेंचे जे पिटिशन आशिल्ले भायर मारपाक शक्यता खूब आशिल्ली. जशें हायकोर्टान तें रिजेक्ट केल्लें, सेम सुप्रीम कोर्टान जावपाची शक्यता आशिल्ली. सो तें सगळें हें नासतना तुमी सेटींग करतात. एक्चुली ह्या सरकारान ह्या कंपनी कडल्यान पयशे घेवपाक जाय आशिल्ले. ह्या कंपनीन कडल्यान, कारण ह्या कंपनीन गोंयच्या IDCची जमीन जवळ जवळ 10 वर्सां त्यांच्या ताब्यान दवरली. द IDC हॅज लॉस्ट द रेव्हेन्यू फॉर 10 years. 256 करोड रुपया 5 SEZ प्रमोटरांक दिवन कोर्टा भायर हे प्रकरण निभावपाचे मंत्रिमंडळान थारायला. SEZ घोटाळ्यांतल्यान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांवयल्यो केशी फाटीं घेवपाचोय थारायला. हातूंत काँग्रेसीच्या आदल्या 2 मुख्यमंत्र्यांचोय आस्पाव आसा. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या फुडारपणाखाला जाल्ल्या बसकेंत हो निर्णय घेतला. पणजेच्यान आमचो खबराकार इर्शाद शेख. जमीन उदरगत हक्क हस्तांतरण बिल विधानसभेत दवरलें तेन्ना सगळे विरोधक तोंड धांपून ओगी रावले. मात त्यान पयलीं ह्या विशयावयल्यान तांणी भायर धुमशणां काडलीं. नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान काँग्रेसीचे शेपडेर पांय दवरला. हालींच हें बिल विधानसभेत पास जालां. सैमीक गजाली आनी गोंयचे दायज सांबाळून दवरपा खातीर TDR ही नवी संकल्पना मांडल्या अशी मंत्री विजय सरदेसायान सांगले. अमेरिकेतय ही संकल्पना रुजल्या अशेंय तो म्हणटा. गोवा फॉरवर्डान फोंड्या आपलें कार्यालय उगडलां. ताच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. हालींच गोवा फॉरवर्डात आयिल्लो राजेश वेरेकार आनी मंत्री विनोद पालेकार ह्या वेळार हजर आशिल्ले. सगळे काँग्रेस पार्टी उलयता ते बरें आहा. हावजान सगळे मोन येता आसा. तातूंत विचारले तुमी आमचे म्हजे भाशण आयकलें जाल्यार नुका हांव ताका विचारलें, अरे इतले सगळे तुमी उलयताले, रिजनल प्लॅन म्हणटा तो इश्यू आशिल्लो. तुमचे कट मोशन म्हणून जेन्ना घालता थंय एक उतर ना रिजनल प्लॅनाची. ती बाबुशान केल्ली ग्रेटर पेंडील PDM तो इश्यू आसलो, ताजेर एक उतर ना. हेच बिल जे हांवें हाडलां ताजेर येता व्हडलें आमकां सिलेक्ट कमिटी जायना जाल्यार आमी वॉकआउट करता म्हणपी, ताजेर एक उतर ना. सो खंयचेच इश्यूज जे भायर उलयतात ते हावसान वतकर मोने जातात. फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेंत राजेश वेरेकार वेंचून आयल्यार फोंडे खातीर खासा मास्टर प्लान तयार करतलो अशें मंत्री विजय म्हणटा. आमचो एक हावेस आहा की हे सगळें करतना इनोवेशन आनी व्हडले रिफॉर्म्स, ड्रास्टीक रिफॉर्म्स हाडपाची गरज आहा. पयर आमी एक बील हाडलें, तेजे बिलाचेर क्रिटिसिजम जाता. TDR फॉर पॉस्टेरिटी म्हळ्यार कितें? TDR फॉर पॉस्टेरिटी म्हणजे देशान खंयच ना, अमेरिकेक आहा. ते कितें म्हणटात की एक सिटीन, एक शहरान बिल्डिंगा जर अश्यो वयर वतात स्काय स्क्रॅपर, जाल्यार शहराच्या भायर रानां तशीच राखूंक जाय. ते रानां बिकम्स द लंग ऑफ द सिटी. आतां ही रानां कित्याक लोक राखतले? ते कित्याक कन्वर्ट करचे ना? थंय कित्याक ते बांदचे ना? सो ते इन्सेंटिवायज करप. आता कांय राजकीय नेत्यांनी रिटायरमेंट घेवपाची गरज आसा अशें मंत्री विजयान परतून एकदा सांगले. फोंडेचो आमदार रवी नायकाक 70 वर्सां पुराय जावपाक आयल्यात.
देखून ताचे नाव घेनासतना विजयान ताचेर फार पेटयलो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोंयच्यो मायनी बेगीन सुरू जावपाक जाय, ना जाल्यार गोंयकारांक पुर्तुगीज पासपोर्टाचो आदार घेवचो पडटलो. भायर वचून संडास धुवपाची कामां करची पडटलीं. आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेन विधानसभेत केल्लें विधान ताका बरेंच भुजलां. साबार कडल्यान ताचेर आतां टिका जावंक लागल्या. People who are not living in the mining areas talk big things. They can say, stop this and stop that. तेका काय खबर ना. ते वचोन थंय त्या वाटेन खंय तरी पासपोर्ट काडटात आनी थंय मरोंक वयतात. समजले? पासपोर्टचे लायनी पळयात. हय, आमी हांगा रावन आमी गोंयची सुदारणा करता. तुमच्या बरी गांव भोंवन भायर भोंवना. असले लोक हांकां कांय समजना. सामान्य मनशाचे जे लिव्हिंग स्टँडर्ड आसा ते मायनिंगाक लागून वयर सरला ग्रामीण भागांत. हांकां हांगा येवन व्हडल्यो बड्यो मारूंक सोंपें. थंय वचून कितें संडास साफ करतात काय कितें हांव नकळो. हांवें पळयलां. एकदां हांव लंडनाक आसलो, टॉयलेटाक गेलो. भायर सर 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 म्हणून एकटो धांवन येयलो टॉवेल एक हातान घेवन. केन्ना आयलो तूं काय म्हणटा म्हाका कोंकणीत. असली कामां करून आमकां वचपाचें ना. आमकां आमच्या पांयार उबें रावंक जाय. तेन्ना हें मायनिंग जाता इतलें बेगीन सुरू जावंक जाय इतकेंच सांगता. उलोवपाच्या नादात आमदार प्रतापसिंह राण्याक कळ्ळेंच ना की ताणें कामा निमतान भायर आशिल्ल्या गोंयकाराचो अपमान केला अशेंय कांय जाण म्हणटात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. हरवळकार सामके घुसपागोंदळांत पडले. थळावे न्हंयक अचकीत धव्या धव्या फेसाचें उदक आयलें. पिसुर्लेच्या एखाद्या कारखान्याचें हें कर्म असो दुबाव कांय जाण उक्तायता. दुबावात तथ्य सापडल्यार दोशीचेर कारवाय जातली अशें थळावो आमदार दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. हरवळे न्हंयेक ज्या वाठारांतल्यान उदक येता त्या पिसुर्ल्या उद्देगीक वसणुकेंत कांय कॅमिकल फॅक्टरीज आसात. हरवळे घसघश्याच्या उदकांत रसायनां खंयच्यान आयलीं हाची चवकशी करतले तशेंच संबंधितांचेर कारवाय करतले अशें सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंतान सांगलें. आमच्या हरवळ्याच्या वॉटरफॉलाचेर काल लोकांक उदकांत बदल जाल्ल्या सारको दिसलो. म्हणजे पूर्ण उदकांत फेस आनी कितें तरी कॅमिकल मिश्रीत आसा अशें तांकां जाणवलें. आनी बरोच वेळ बऱ्याच जाणांनी ते ऑब्जर्व केल्या उपरांत तांकां त्याच पद्दतीचो संशय आयलो. सो दॅट तांच्यांनी तेजे फोटोग्राफ्स आमचे थंयसले कार्यकर्ते सुभाष हरवळकर आनी हेंच्यांनी म्हाका धाडले. हांवें रोखडोच कालूच पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक इन्फॉर्म केलें. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आपलो इंजिनियर आनी तेंचे कॅमिस्ट विनोद कांसेकर आनी बाकीची तेंची टीम पुराय आयली. तांच्यांनी कालूय बी उदकाचे नमुने घेतले. परत आयज सकाळीं हांवें स्वता इन्स्पेक्ट केलें. आयजूय उदकाचे नमुने घेतले आनी उदक ज्या जाग्या वयल्या पासून येता म्हणजे ऑलमोस्ट फ्रॉम द पिसुर्ले इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान हें उदक जें आसा हें कंटिन्युअसली हरवळ्या वॉटरफॉल पर्यंत येता. पिसुर्ल्या उद्देगीक वसणुकेंत आशिल्ल्या एका फॅक्टरीचेर दुबाव आसा अशें आमदार म्हणटा. एक 2-3 कॅमिकल कंपनीज आसात. म्हणजे जशी हरवळ्यान आसा तश्यो पिसुर्ल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसा. एक कंपनीचेर डावट आसा. हांव स्पेशली नांव घेयना बट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जो आसा हांच्यांनी तांकां टार्गेटूय म्हणजे ऑलरेडी तांकां वचून ऑब्जर्वूय केला. तांच्या थंयसर तांकां फायंड आवट जाला की एक सर्टन पद्दतीचो कॅमिकल जो आसा हे ते उदकान सोडटा हें जाणवलां. त्या खातीर तेंच्यांनी थंयसली सॅम्पल कलेक्ट केल्या आनी उदकाची सॅम्पल कलेक्ट केल्या. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. गोवा मायल्स हो गोंयचो पयलो ट्युरिस्ट टॅक्सी ॲप सोमारा उजवाडाक येता. पूण दक्षिण गोंय टॅक्सी धनी संघटना हे विशीं खूश ना. ते म्हणटा ह्या ॲपाक लागून आमचें नुकसान जातलें. मोठे टॅक्सी धनी भायल्या भायर फायदो उठयतले. Is the government interested in commercializing taxi business? Why do they want to commercialize taxi business? We are all self-employed. आमकडे 4-5 गाडी नाही. We are self-employed. We have one taxi. When you're commercializing the business, you're opening the doors to outsiders
through the fleet operators, which we will not allow to happen. केलं जाल्यार आमगे गांवचो सुसेग पिड्यो जातलो. हाल कोणूय ते सायडीन पास जाताना ते एपाचेर तो तें भाडें मेळ्ळें जाल्यार ते हॉटेलाको येतले आनी केस्तां जातलीं. सो आमकां जेन्ना आमी विचारपाक गेले बाबा तुमगे टर्म्स एंड कंडिशन कितें तें कोणें आमकां ब्रीफ केलें ना आज देखून. तांकां कितें दिसता बिजनस ऑला बिजनस कशें आसा तितून ते चिंतताले कितें आमकां बिजनस मेळटलो पूण तशें बिजनस ना. 660 रुपीजा 400 रुपीज डिजला वता उरलें कितें 200 रुपया भितर आमी इन्स्टॉलमेंट भरतले ड्रायव्हर पेमेंट काडटले कशें मेंटेनन्स कशें काडटले आमी आज खबर ना मागीर कळटा तांकां ना तांकां अजून अवेरनेस ना. आतां पयशे ना म्हणून शिकप अर्द्यार सोडपाचे दीस उरोना. बहुजन समाजांतल्या हुशार विद्यार्थ्यांक वेवसायीक शिक्षण घेवपाक एसटी आनी ओबीसी महामंडळा कडल्यान कमी दरान रीण मेळटा. गरजू भुरग्यांनी हे संदीचो लाव घेवचो महामंडळाचो अध्यक्ष अनिल होबळेन उलो मारला. भंडारी सहकारी क्रेडीट सोसायटीन हुशार भुरग्यांचो भोवमान सुवाळो पणजेत आयोजीत केल्लो. त्या वेळार अनिल होबळो उलयतालो. कार्यावळीक सहकार खात्याचो निबंधक संजीव गडकर, सोसायटीचो अध्यक्ष भाई नायक, मिनेजीस ब्रागांजा सभाघराचो अध्यक्ष संजय हरमलकार, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयाचो उपप्राचार्य देविदास कुडव आनी हेर मानेस्त हजर आसले. हे वेळार 10वी आनी 12वी परीक्षेत 75% परस चड मार्क घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. आमी टेक्निकल एज्युकेशनाक लागून 10 लाख पर्यंत गोंय आनी इंडिये भितर दितात आनी 20 लाख रुपया फॉरेनान वचून कोण शिकतलो तर जाल्यार तेकाय आमी पयशे दितात. हेका लागून आयची गरज कोण IT म्हणटात कोण एअरपोर्टार आमचे जे आमचो आतां एअरपोर्ट जाता तसो टेक्निकल हे शिकूनच थंय फुडें वचपाक जाय. एक शिक्षण घेयात. ग्रॅज्युएट कोणीय जातलो डबल ग्रॅज्युएट कोणीय जातलो. आयज टेक्निकल एज्युकेशन जर तुमी घेतलें तर जायत जाल्यार त्याचो उपयोग रोखडोच जातलो आनी तुमकां तात्काळ सर्वीस म्हणटा ती मेळटली. But nowadays I don't feel that boys and girls are different. All of them are equal. If they give them equal opportunity, everybody can excel. And I feel that the society has been doing very well in this respect. पणजेसान आमचो खबराकार रवींद्र नायक. सरकारान अनुदानात वाड करची गणपती करपी पारंपारीक मुर्तीकारांनी मागणी केल्या. रंगाच्यो किमती मानायचो दिसवडो भरमसाट वाडला. हो पारंपारीक धंदो सांबाळपाक अर्थीक अडचणी खो घालता तेन्ना सरकारान मन उदार करचें अशें हे कलाकार मागता. पारंपरीक मूर्तीकारांक सरकार एका गणपती फाटल्यान 100 रुपया अनुदान दिता. सध्या सगळ्याच वस्तूंचे दर वाडल्यात देखून तांकां हे अनुदान पावना अशें पारंपारीक मूर्तीकार दुर्गादास शेटीन सांगले. दिवचले माती मेळटा पूण तातूंत गुणे चड आसतात देखून तांचे फिनिशिंग बरे जायनात. फिनिशिंग बरी आशिल्ल्यान लोक शाडू आनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणपतींक पसंती दितात अशें तो म्हणटा. लास्ट इयर आमी वारकणची पेडण्याची माती हाडटाले आनी ह्या वर्सा तेंच्यांनी थंयसर मातशें म्हणजे दिवपाक माती दिवपाक बंद केली. त्या खातीर बिचोली माती आमची हरशी बरी माती मेळटा हरशी म्हणजे ती आमकां हाडीत जाल्यार फायदो आसा. पण थंय आतां माती सोंपल्या कारणान माती ती मातशी गुण्याची माती म्हणटा आनी गुण्याची माती मेळ्ळ्या कारणान हांगासर गणपती करपाक खुबशे प्रॉब्लेम येता. कित्याक गुणो जेन्ना माती सिंक जाता पळय तेन्ना गुणो भायर सरता आनी माती गणपती फुट्टा. ह्या खातीर लोकांकूय मागीर प्रॉब्लेम जाता आनी मातीचे प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणान कॉस्टूय गणपतीचो वाडचो. म्हणजे लोकलाक जर पळोवंक गेलें जाल्यार लोकल तुका वर्साचे रेटीन थरयल्ल्या प्रमाणे दिता कितें पण तेच जर गणपती आमी थोडे म्हापशां किंवा आनी खंय व्हरत न्हय जाल्यार तेजो कॉस्ट मातसो आमकां सुबेज मेळटा अशें. आनी लोकूय कितें जालां आतां प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती जाल्ल्या कारणान तेका फिनिशींग बरें येता लोक तेका एट्रॅक्ट करता आनी लोक म्हणटा ते साडू मातीचे गणपती. एक्चुली ते साडू मातीचे बी गणपती कांय अशें नसता ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसचेच गणपती आसता कळ्ळें न्हय. आनी त्या खातीर आमचे जी लोकल माती आसा पळय तेका एक्चुली कॉस्ट सुबेज मेळपाक जावो कळ्ळें न्हय. गणपतीच्या हेज्या प्रमाणे कॉस्ट सुबेज मेळपाक जावो अशें आमची हें आसा मागीर. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश कुवेकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राय गांवचे फामाद कणसां फेस्त आयतारा मनयलें.
निमतान गांवचे साबार लोक थळावी चर्चीत एकठांय आयले. त्यान पयलीं गांवच्या पाद्रीन पारंपारीक देवस्पण करून शेतांतली कणसां हाडली. धर्मीक विधी जातकीर दर एकल्याक ती वाटली. जे मिशनरी जे आयलोले तांणी आमकां दिल्ली आज पासून आमचे पुर्वज जे शेतां भाटार रोयताले आनी आजून आमचे रायचे पवित्र सभेन जायतो लोक शेतां भाटार रोयतात. तो तेका लागून आयज ही परब आमकां व्हडली आमकां गर्व भोगता की आमी रायकारां आजून शेत रोयता. तर हेच शेतां भाटाचेर आशिर्वाद मागूंक आज हो आमी हांगासर आशिर्वाद घातला. वास्कोचो फामाद सप्तक सामको लागीं पावला. सप्तकात कांय अनुचित घडणूक घडची न्हय म्हण संबंधितांनी पूर्वतयारी करपाक सुरवात केल्या. मुरगांव उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाला बसका जाली. हे वेळार साबार विशयांचेर भासाभास जाली. या वर्सा सप्तकाची कार्यावळ फकत 7 दीस जातली. मुरगांव पालिकेक हे विशीं कळयला अशें उपजिल्लो अधिकारी महादेव आरंदेकारान सांगले. फेरयेतली दुकानां 7 दिसाच्या वयर दवरपाक मेळची नात अशें ताणें सांगले. ह्या वर्सा प्लास्टीक मुक्त सप्तक करपाचो थारायला अशेंय ताणें सांगले. आयकात तो कितें म्हणटा ते. म्युनिसिपालिटीक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा तेंच्यांनी तो सप्तकाचो प्रोग्राम आसा तो फक्त 7 दिसूच दवरपाचो. 7 दिसाचो प्रोग्राम 7 दीस जाल्या उपरांत 7व्या दिसा रातचे तेंच्यांनी काडपाची सगळीं स्टॉलां. कारण एकटो मनीस ऑलरेडी हायकोर्टान गेल्लो आसा आनी ताणें हायकोर्टाच्यान डायरेक्शन हाडिल्लें आसा आनी हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आसा की ते 7 दिसा वयर अशें लोकांक इनकन्विनियन्स जाता तशें स्टॉलां दवरच्यो न्हू. म्युनिसिपालिटीक आमी सांगलेलें आसा 7व्या दिसा रातचे तेंच्यांनी सगळीं स्टॉलां काडची म्हणून. तशेंच बाकीचो अरेंजमेंट कितें आसतलो तसो आमचे ट्रॅफीक मुवमेंट जावं पुलीस बंदोबस्त वेरेवर देर इज ब्लॉकेड टू एक्सेस ती स्टॉलां काडपाची जावं एनक्रोचर्स कोण आहा तांकां काडपाक लागून एक म्युनिसिपालिटीची टीम तयार केल्ली आसा. ती टीम पुलिसा बरोबर आसतली. प्लास्टीक वील बी टोटली बॅन. म्युनिसिपालिटी हॅज बीन डायरेक्टेड टू इम्प्लिमेंट स्ट्रिक्टली. इवन police have been directed to implement plastic ban strictly, and municipality has arranged some paper bag section this time so that there won't be much plastic scattered all over. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. 5 a side प्रदर्शनी फुटसाल मॅच आयतारा पणजेत जाली. FC गोवा पंगडा आड स्पेशल ऑलिंपिक भारत पंगड खेळ्ळो. थळाव्या डॉन बॉस्को ऑडिटरींत ही मॅच जाली. हो फुटबॉल खेळाचोच एक प्रकार पूण इंडोर. FC गोवा आणि स्पेशल ऑलिंपिक भारत हांच्या मदीं जाल्ल्या कबलात कराराच्या निमतान ही मॅच जाली. फुटसाल हो फुटबॉलाचोच एक खेळ प्रकार पूण तातूंत नेम कमी असतात तशेंच मैदानय ल्हान असता. FC Goa coaches will be training our athletes in different schools. Besides that, wherever we have an event, FC Goa will make their presence felt. That gives us a boost in order to create an awareness in the whole of Goa, the way it is being done today. Our 3 days program was with the orientation program for the coaches of FC Goa to make them understand what is how to train our special athletes. So we had a half a day orientation program with them. And yesterday, the 4th, and today, the 5th, we had the futsal tournament. It's the first time that it's been, and this idea is to create inclusion, and very soon we'll be having Special Olympics Bharat Goa will have its own team of futsal and football, where we would go around the villages and the districts and the centers of churches etc. to play football, to display the talent. FC गोवाच्या खेळगड्यांनी स्पेशल ऑलिंपिक खेळगड्यांचे कौतुक केले. तसेच स्पेशल खेळगड्यांक तेको देऊन प्रोत्साहन दिवचे असे आवाहन तांणी लोकांक केले. I want to say it was a great feeling playing against these kids because should never judge anybody's like quality or ability, and we could see that today over here that they are filled with like talent and all. So yeah. It was a good day for us as we could experience something different, and we enjoyed playing with them as we know that they got a lot of talent, skill, and I can say that they have a bright future, and I think they should keep moving forward and keep playing the way they play. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता.
ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.